वास्को मौलानाच्या बायलेचेर हात घालो म्हणून पोलिसांनी तारा केरकार आणि सुशील कुमाराक अटक करून उपरांत जामिनार सोडले। सुशील कुमार ताराच्या एनजीओत आसता। मौलानाच्या समर्थकांनी राती आणि परत बुधवारा सकाळी पोलीस स्टेशनार बोवाळ घालो। पोलिसांबरोबर पंचनाम्याक गेल्ली तेन्ना तारान खंय मौलानाच्या बायलेचेर हात घालो। तारा म्हणटा मौलानाची बायल आणि बाकीचे पंचनामो करूंक दिनाशिल्ले। मौलानाचेर विनयभंगाचो आरोप आसा। आज तेजे घरान वचून तारा एक्चुअली पुलिसां वांगडा वचपाची लेडीज पुलीस वचपाक लागली। तारान वचून तांकां हातीक धरून ओडला, तेजे नकाब काडला म्हणून ही झगडी जाली आनी तारान तेजेर थापड मारला। आनी तेंच्या वांगडा एक सुशील म्हणून कोण भुरगो गेला, तेणेय ताका मारला। जेन्ना जनाबान जर ताका जर हात लायले ते चेडवाक आनी ताका अंडर रेप केसीचेर जर भितर घालता जाल्यार त्या चेड्यान त्या मौलानाच्या बायलेक हात लायला, ताकाय भितर घालपाक जाय। हांव PSI हवालदार, 4 कॉन्स्टेबल, 2 LPC अशी म्हणून आम्ही साधे युनिफॉर्म नासतना विक्टीम ल्हान असल्या कारणान विदाउट युनिफॉर्म आम्ही गेले उपरांत थंयसर ती सगळी बायलां एक 30-40 बायलां जमा जाली। त्या बायलांनी त्या विक्टिमांक तोंड बंद केल्लें आसा, ते ओपन कर म्हणून बुरशी गाळी, तूं धंदो करपी, तूं हें करपी अशी बुरशी गाळी मारता। हांवें तांकां सांगलें ताका काय म्हणू नाका म्हणून, आमी हांगा फक्त पंचनामा करपाक गेले। जाल्यार ते चेडवाक हात ओडूंक लागली, तोंडार कपडो आसा ते ओडूंक लागली। त्या चेडवाक हांवें ते सिट्युएशन पळयलें, सामकें वस जातालें म्हणून हांव ते विक्टिमांक घेतले। ती गेट धापलेली आसा ती उगडली आनी चेडवाक घेवन हांव सरळ पुलीस स्टेशनार म्हणजे अशें विटनेस बी दिवपाक आमी आमच्या वॉलंटियरांक बी व्हरतात। पण ही फर्स्ट टायम अशें घडलें की त्या वॉलंटियरा आमच्या विटनेसाकूच पुलिसाच्या जर कोणी वचून थंय मारता आनी तेजेर एलिगेशन करता जाल्यार पुलिसांक हेज्या फुडें विटनेस मेळटलो। अगर कोई भी हमारा सपोर्ट में नहीं, एक मुसलमान है कि वो मौलाना है और हम गरीब हैं, क्या मेरा लड़की का क्या हमारा क्या गलती है? जो गलत हुआ उसके लिए हम आवाज़ उठाए। ESIC बांदकाम कामगारांकय मेळटली। केंद्रान येवजण असंघटीत वाठाराकय लायल्या। ESI खात्यान जानेर मेरेन केल्ल्या सर्वेक्षणा प्रमाण गोंयांत 10,000 कामगार नोंद जाल्यात। वर्स सोंपता म्हणल्यार देशभर सगळे जिल्ह्यांनी येवजण लागू करपाचो प्लान चल्ला। ESIचो प्रादेशीक संचालक मिडिया कडेन उलयलो। ESI खाला कामगाराच्या फामिलीक वैजकी सेवा आणि उपचारांक पैसे मेळटात। At the end of the year, ESI scheme will be covered across India. केंद्र सरकाराच्या महत्वाच्या निर्णयाक लागून बांदकाम सुवातेर काम करपी कामगारांक ESI ची सुविधा मेळपाक लागल्या म्हणून रिजनल डायरेक्टरान सांगले। Expansion of the ESI scheme to the construction site workers. That is a great challenging or a great landmark decision by central government, and that is implemented with effect from 1st August 2015. And phase-wise, ESI is also planning to bring the other unorganized sectors of the people also under ESI fold. उत्तर गोंयांत 100 खाटींच्या ESI हॉस्पिटलाक मान्यताय मेळ्ळ्या। सरकार खंय सध्या सुवात सोदता। मडगावचे नवे ESI हॉस्पिटल मात अजून जाग्यार पडिल्ले ना। ESI Corporation already approved a setting up of another 100-bedded hospital in North Goa, and that was already approved some time back, and now it is confirmed that the state government has taken a decision on allotment of land, and due course of time in North Goa, our own hospital with all the facilities is going to come up. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुकळेकार। घेऊ एक विराम।